विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे संध्याराग कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांक मिगेले प्रितीचो मोगाचो नमस्कार. आयचे अध्याय नाव प्रीती. प्रीती म्हळ्यार मोग. प्रीती म्हणसदना तुम्ही एक दादलो मन चल्ल्याल न्ही चलयेल प्रीती मात्र योचना करका म्हणना. प्रीती म्हळ्यार एक विशेष संवेदने. कशी पोट्टा आसतना अम्माक हे मिगेल चेडू म्हूण एक प्रीती तिगेल्या आंगा भितरी वाडतवत की ते चेडाले प्रती मस्तिलले त्या पुरा एक मोगा संवेदन दित की तशी प्रीती म्हणजे मनुष्याले अत्यंत अगत्याचे आनी आस्काती जाल्ले आनी आसूचे एक संवेदन. एक जल्मा आयिल चेडाक पळयल सदन त्या आवसूक तीन बोगील त्या बाळान ती जेत्ताना बोगील कश्टाचे पुरा दूख विसरत काय कसल्याक त्या मिगेल चेडू म्हणजे प्रीती. ते मिगेल चेडू म्हणजे प्रीती री ह्या मिगेलेंची म्हणजे एक संतोषा री तिगेल दुखी पुरा विसरन तिगेल जीवन म्हणजे ते चेडा खातीरची म्हणजे नमुन्या री ती जीवन काडू सुरू करता. ता जोटूची तिकाय तिगेल अम्माले तिगेल अन्नाले प्रीती पुरा उडगास येता. तिगेल आनमान तिका दिलेल प्रीती तिगेल भाव भयण्यान दिलेल तिका प्रीती पुरा उडगास येता. जिवनान तूं प्रीती म्हणजे मस्त रुपार मेळटा. आमी जिवन आयिल सदन आमगेल आनमाल प्रीती म्हळ्यार खंयची नमुन्या प्रीती म्हळ्यार ताका मोलबंदशें जायना. तांगेल सर्वेश आमी जावन आसता ती. त्या आनमाक आमी म्हळ्यार व्हडली आसती. त्या प्रीती पळयता पळयता पळयताची आमगेल ओट्ट आमगेल भावंड आसता ती भयणी आसता ती तांगेल प्रीती कित्याक म्हळ्यार आनमाल प्रितीन तूं समान हक्क आसूचे आमगेल भाव भयण्याक. त्या देखून आमी ती प्रीती वांटून घेवन आमगेल प्रीती वाडत वता. त्या प्रीती केन्ना वांटून घेता की खाण वांटून घेतल्या वरी आमी मोगारी एकले प्रीती करूं सुरू करता. ती आमगेल मना वता ह्या प्रीती भागीदार हांव मात्र न्ही तांणी वरेन ह्या प्रीती भागीदार आमी समान जावन वांटून घेनासका म्हूण लेखताना एकल्या प्रीती वाडत वता. ताजे मागीर घरा सुतमुत आशिल्ली वाठाराची पुरा जनाली प्रीती मेळटा. प्रीती मेळटा आसतना मनुश्याक प्रीती आनंद ताका मोलबंदशें जायना. तुका मोलबंदशें जायना. मागीर चेडूंची के व्हड जातरी प्राणी पक्ष्यो हें आनी केलो सकड फुल्ल हें पुरा पळयतना संतोश प्रीती ते चेडूआ मेळटा. तीची प्रीती वाडता वाडता स्कूला वतरी तांगेले फ्रेंड्स हो मिगेल बेस्ट फ्रेंड म्हळ्यार कशें न्ही हांगेले न्ही तांगेले आसक्ती एक आसा म्हण जाल्यार मिगेल बेस्ट फ्रेंड म्हणटा चेडूआ. हांगेले न्ही तांगेली आसक्ती मेळ्ळी ना म्हण जाल्यार तो फ्रेंड म्हणटाची जाल्यार फ्रेंडाची. तशें देखून त्या प्रीती निमित्त एकल्यांक प्रीती वाडटा. ताजे मागीर यौवनारी सहज जावन तांगेले अनेक लिंगाच्यांक म्हळ्यार बायल मन चलयांक चल्याल वयरी चल्ल्यांक चलया वयरी प्रीती जावची सहज जाल्यार ताजे जोट्टू तांगेलेची मैत्रिण्यो मित्र हांगेल वयरी एक प्रीती अगाध प्रीती आसता. अगाध प्रीती जावन आनमापुणी सोण अशें तयार आसता ती तांगेल फ्रेंड्सां सोण अशें तयार ना ती. तशी ही प्रीती वाडता 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 एक संवसारा पांय दवरतरी तो संवसार तो बामणू ते बामणाल आनम्मा बामणाल भयण्यो बामणाल कुटुंब अशी पुरा जनाली प्रीती मेळटा. अशी मनुश्याक प्रीती म्हणजे एक अमूल्य आस्ती. ही अमूल्य आस्ती प्रति एकल्यांक आसता आनी आसका जाल्ले विशय ते प्रीती जेवण कोणाक ना म्हण जाल्यार ताज्या पशी चड बेजार खंयच्यो ना. कित्याक म्हळ्यार आजी पुरा जनाल नसिबान तुवें प्रीती म्हणजे आसना. आजी कसन जाला म्हळ्यार प्रपंच भारी स्वार्थ जाला निमित्त जनाल प्रीती कसं जाल्या म्हळ्यार तांगेल अगत्या मात्र प्रीती ना जाल्यार प्रीत ना. आमी कसं लेखता म्हळ्यार तांणी आमकां प्रीती करता आसा ती म्हणून तांगेल पुरा काम आमी करून दिताची. आमी तांकां अनन्य जावन प्रीत करताची. तांणी आमकां तितले प्रीत करता म्हूण लेखता ती जाल्यार येद्राच्यांक आमगेल वेळ तितलें प्रीत ना म्हूण कळटाना भारी बेजार जाता. येद्राच्यान केलेले पटिका प्रीतिकी बद्द प्रीतिकी म्हणून घेवन
ह्या मनशाक कळटा. जाल्यारी आपणाल प्रिती ताज्या पशी ओड आसल्यारी ती तांणी नाटकां मोग केल्यार वरेन आनी ते विसरताचे आनी हांगेल प्रिती निरंतर जावन चलोन व्हरताची. आज प्रपंचांत आमकां प्रिती करतले मनशी जरी आसा म्हण जाल्यार आमी तांगेल प्रिती केन्नाय कळून घेवच्याक तयार जावच्या नज. कित्याक म्हळ्यार तसल एक दुर्लभ प्रिती आमगेल जिवना भितर मेळ्ळ्या म्हण जाल्यार तें आमगेल पुरो जल्म सौभाग्य. आज प्रामाणीक जावन मनस्वी जावन तुगेल कश्ट मिगेल कश्ट, तुगेल दुःख मिगेल दुःख, तुगेल संतोष मिगेल संतोष म्हणलेकून प्रिती करतले लोक भारी उणे. तसलान तूं कोणी पुणी आसती म्हण जाल्यार ते आमगेले हक्कू म्हणलेकून आमी त्या प्रिती दिकरसुच्या नज. कितली की पंता आमगेले आनमान केलेली प्रिती तांत कसले पुरा जनान करचें नवें म्हणचे नमुन्यार आमी घेता ती. मिगेल आम्मान तिगेल घरकड दूद गायची दूद जाल्लेलें आशिल्लें हून कोरून वायट जावचें नज म्हणून त्या बसा राखून मिगेल भयणीन आनी मिगेल आम्मान पेटोवचें आशिल्लें. त्या प्रिती शिवाय तांकां ताजी दूद जाय म्हणवें. तें दूद तांकां ते गांवांत तूं कोणा दिल्यार घेता आशिल्लीं ती. त्या म्हळ्यार मिगेल आम्माल दूद तितलें लायक आशिल्लें कोणा दिल्यार घेता आशिल्लीं ती. जाल्यार मिगेले दुवेर पिवका तें दूद, मिगेले नत्रान पिवका म्हणून आपणें एक काम जाल्यार ओडना म्हणून तें दूद तापोवन बसार राखून बसार दिवन आमकां पेटोवची आशिल्ली प्रिती आमी तें हक्कू म्हणलेकून घेवन आसता ती. तशी आमगेल्या अन्नान तागेल मट्टाक ते गांवां मेळची आशिल्ली वस्त पुरा आमकां पोटली बांदून मिगेल धुवय खावो म्हणून ताका साद्यस की ना की मोल्ला घेवन की अशी हाण की आमकां पेटोवन दिलेलें आमी ते संतोशार खाताना तांणी तें पळोवन संतोश भोगचें ताकाय प्रिती म्हणचें. आमी त्या प्रिती आमगेले हक्कू म्हणलेकचें नज. एक फ्रेंड आमकां तांगेले घरकडेन यो म्हण वताय आपोवन व्हरता. तांगे ते आमकां जेवण करयता, आमकां राबू म्हण वताय करता. आमगे लोट आमी वच्चे कडेन पुरा वता. आमगे लोट आमगेले कसने एक घेवचें आसल्यार हें आसल्यार तांगेले समय आमगेले खातीर दवरून गेले आमगे लोट येता. अशें म्हळें सदन तें आमगेलें हक्क न्ही आमगेली प्रिती. तें तांणी आमकां दाखयलेली प्रिती त्या प्रिती मोलबंचें जायना. तांगेले समयाकय मोल आसा, आमगेले हाकाय तांणी दिलेले मोल्लाकय एक भावन आसा. तें देखून प्रिती म्हणचे एक भावन मनुश्याल जिवना भितर आवश्यकता जावन जावका. एक वेळाक खंयची की एक गांवांत तूं ट्रान्सफर जावन आनी गेलेले तेन्ना चेडवांक काम मेळ्ळेलें तेन्ना ते गेलेले तेन्ना स्वल्प दीस नंतर तांकां सुरवेक स्वतंत्र म्हूण फील जाता. हांव हांगा स्वतंत्र आरामेर आसा म्हणून. थोडे दीस नंतर एक खंयची उडगास जाता. आम्मान खोर्न वाडचें आशिल्लें खाण, अन्नान रात्री उलोवन बसचें आशिल्लें, भावंडान लढाय करचें आशिल्लें, भावंडान मोग करचें आशिल्लें. आमी स्कुला वतना कॉलेजा वतना आनमान आमकां तयार करून दवरचें आशिल्लें. अशी पुरा प्रिती उडगास जाताना हांव आज कसने लॉस करून घेतला, हांव कळून घेतली कसने म्हूण उडगास जावन तेन्ना कळचें होम सीक म्हूण घेवन. खंयच्यो वस्तू आमगेले आस म्हूण जाल्यार ताजी मोल आमकां गोतना. आमगेले ते वस्त आसतना आमी ताजे उपयोग मात्र करता शिवाय ताका एक विशेश मोल आसा तें ना जाल्यार आमकां कितलो व्हड कश्ट आसा म्हणचें आमकां गोत आसना. केदान आमगेले तें ना पळय तेन्ना मात्र आमकां कळचें तो वस्त ना जाल्यार आमकां कितलें बेजार जाता, आमकां कितलें खालीपण जाता, कसले कश्ट जाता म्हूण घेवन. आमगेले पैकीचे एकलो व्हड कामान तूं फॉरेन आसा कारणांतर जावन ताका आनी केवाडीक जायनी. केलो वेळाक ताका 2-3 दीस रज आसता काय. 2-3 दीस रज आसतना तागेले केलो जन फ्रेंड्सांक पुरा वाडीक जावन संवसार आसा काय. तो म्हणटा 2-3 दीस रज आसतना हांव तांगेले घर कडेन वचून बसचें जाता तांगेले संवसार आसतना. तांणी जाल्यार संवसारा ओट काय गम्मतेर आसा म्हूण न्ही जाल्यार तांकां घर कडेन कंपेनीस देखून तांकां भायर वचका म्हूण दिसना. जाल्यार म्हाका तशी न्ही हांव एकलोची तशें देखून म्हाका एक नमूने खालीपण दिसता, शुन्य दिसता. भायर गेल्यार मस्त जन मेळटा ती, मस्त जन उलोवचें मेळटा ती जाल्यार थंय खंय प्रिती ना. अंगडी गेल्यार वेव्हार, हॉटलां गेल्यार वेव्हार, फ्रेंड्सां मदें वेव्हार, एक सान अंतर जावन घेवन आमी एक आसता ती थंय प्रिती आसना. तशें देखून खालीपण म्हूण करता जाल्यार आमगेल्या जनाला दुखून दूर गेल्यार मात्र आमकां तें प्रिती मोल कळचें.
म्हणून म्हणतशिलो प्रितीक कितलो व्हड मोल आसा म्हणून तसं जाल्यार न्ही मुका म्हणटाची आनमान आशिल्लो तितलो काळ आनमाल मोल कळना म्हणून तशी कसल्याक म्हळ्यार आनमान आशिल्लो तितलो काळ आनमाल मोल कळना म्हळ्यार ताजे अर्थ कसो म्हळ्यार आनमाल प्रीत आमकां कितलो काळ आशिल्लो तितलो काळ आमी लेखताची ही प्रीत आमगेल्या हक्काची म्हणून ताजी मोल आमकां गोत आसना जाल्यार केदारना एक दीस प्रिती खातीर आमी कोणी पुणी आमकां प्रीती करून ती म्हण दिसता पळय त्या दीस आमकां आमगेलो आनमाल उडगास जाता कितलेकी पंता आमगेलो आनमान आमगेले खातीर केलेलो त्याग आमगेले भाव भयण्यान आमकां दाखयलेली प्रिती उडगास करतना आमी त्या वेळार कसले एक नमने प्रतिक्रिया दिवन अशा पुरो म्हूण आलोचन करतना यो देवा आमी कितले कटूक म्हण दिसता कांय नाका म्हगेली एकली कामाची आशिल्ली म्हाका हुशार नाशिल्ली तेन्ना ती पुरा काम म्हाका करून दिता आशिल्ली प्रितीर करता आशिल्ली तें दुखून म्हगेले तें अनारोग्या समय म्हाका अनारोग्य म्हगेलें भाग्य आशिल्लें जाल्यार सह्य करून दिलें तिणें म्हगेलें जीवन तशीच म्हगेले पुत्ताक सान आसतना म्हगेले घरकडेन एकली आशिल्ली चेरडा पळोवंक येवच्याक तिणें तिगेलें कर्तव्य म्हूण पळोवंक घेनी प्रिती म्हूण तें चेरडा पळोवंक घेतला प्रितीर लायला प्रितीर केला हांव कामा वचून येताना तिणें चंद करून घेवन तें चेरडा पळोवंक घेतला तिणें तें प्रिती दाखोवच्या वचून तें चेरडा आजीक तिगेलो उडगास काडटा तसलें एक नमने प्रिती ते चलयेन दाखोवन दिला ते प्रिती सोडल्यार आमी दिवं सांबोळ नगण्य आशिल्लो आमी सांबोळ दिवन तिणें प्रितीर पळयनी जाल्यार आमी कसो करूं जायना आशिल्लें जाल्यार हांव निश्चिंतेर भायर येवचें कारण तिगेली प्रिती तशी बामणाल्यांनी बायलेली प्रिती एक बायलेक अनारोग्य जालेलें तेन्ना एके बामणा अनारोग्य जालेलें तेन्ना संगातीन अत्यंत प्रिती हें म्हगेलें कर्तव्य ही म्हगेली प्रिती ही म्हाका जावकातीची म्हूण सांगून पळोवंक घेतल्यार ताज्या पशी व्हड ऐश्वर्य कसलें ना तें प्रिती तें पुरा काम करचें सांगता बायले हुशार ना जाल्यार हिची बामूण ताज्यान साध्य आशिल्लें तितलें करता तागेले योग्यते मिरून खर्चिता कित्याक ती म्हाका जाय ती म्हगेली म्हणून तशी बामणा कसलें तोंदर जालेलें तेन्ना शक्ती मिरून बायल करता हो म्हगेल्या जिवनांतलो एक भाग म्हणून ताजी मागच्या सुचें प्रीत आनी विश्वास हें प्रिती म्हणजे विश्वास न्ही म्हळें बरी बामूण बायलां मध्यें मात्र न्ही पुरा सुತ್ತमुत्त प्रपंचान तो आमगेले सुತ್ತमुत्त आशिल्ल्या जनां मध्यें आसता जाल्यार प्रामाणीक प्रिती तुगेलें काम जेवतें मात्र प्रिती मागीर प्रिती ना म्हणचेच पळय ताका प्रिती म्हणा ती ते देखावे प्रिती केल्या वेळाक तांणी देखावे प्रिती करतस ती म्हूण कळल्यार समीत नुत सैसून घेताची कसलें म्हळ्यार तांगेल वेर आमकां प्रीत आसा तांणी देखावे प्रीत करून ती तांगेल नशिबार आमगेली प्रिती बरयल्या त्या दुखून आमगेली प्रिती आमी हांशी दिवया तांकां दुखल्यार व्हडना मना दुखल्यार व्हडना आमी प्रिती दिवया कांय खर्ची नाशी कांय तोंदर नाशी कसलेंय नाशी आमी दिवचें साध्य सुचें एक प्रिती मात्र आजी प्रत्येक मनशांकय जावका जाल्यार एक मुश्टी प्रिती 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 म्हूण हांव सांगतास म्हणून तुवें मनशा पुरोती एक अंत भितर हिन कितले पंता प्रिती म्हणल्यार बाब म्हणून त्या म्हळ्यार प्रिती शब्दाची ताकत तितले एक उठाच्या जायनतील्याक वरेन उठत तशी करता काय मुखम करोती वाचालम म्हळ्यार उल्लोच्या जायनतील्या समीत प्रिती उल्लोत तशी करता काय कसने करूं म्हजें साध्य ना म्हण लेखिल्ल्याक आंगा भितर चैतन्य भरता काय तें चैतन्य भरलें म्हण जाल्यार तें तांची चैतन्याचें मोल खंय दुखून आयलें म्हळ्यार प्रिती निमित्त एक मनशाक तुका कसलेंय जगता म्हूण प्रितीर सांगलें म्हण जाल्यार ताका विश्वास आयलो म्हण जाल्यार तो साधन करून दाखयता आपल्यान कसलेंय जायना म्हणून लेखून आशिल्ल्या मनशाक ना तुज्यान जाता म्हूण प्रितीर सांगलें म्हण जाल्यार जाता तेचे हांव कसलेंय जे जाल्यार करूं वता म्हणटल्याक नुता बैसरे ते कडेन कसन तुज्यान जाता म्हूण सांगलें म्हण जाल्यार ताकाय कसलेंय एक वय दिसता म्हाका जायना दिसता म्हूण दिसता
आनी आमगेली प्रिती केलो जना मात्र सीमित जावन आसा नज प्राणी पक्षी मनशां प्रती एकली आमगेले प्रितीचे आमी कशी प्रिती हातोरीत आसता की आमकां पुरा जनान गौरव दिवका प्रिती दिवका म्हण आमी आश पावत आसता की आमगेली येद्रां आशिल्लीं तशी आश पावत आसता ती तांगेले गौरवा जावं प्रिती जावं चूर कुंद आयली म्हण जाल्यार तांगेलें मन हताश जावन दोन हेज्जे मागशी वता दोन हेज्जे मागशी वता वापस मुखार येवचें तितलें सुलभ ना तें दुखून जाल्लें तितलें आमी घेतिल्ली प्रिती वापस दिवया गौरव जावं प्रिती जावं अनेक जावं आमी दिवन घेवया आमी बरी घेत वची न्ही घेतिल्ली प्रिती घेवन आमी रुणां पडची न्ही आमगेले आनमाल प्रिती आमगेले रुणां आमी पडच्या नज आमी तांकां तितले प्रिती दाखोवन घे न्हू आमगेले साध्यशील आमी करून घे न्हू तुमगेली निरीक्षा चड जाल्ली म्हणून आमी सांगची कांय व्हड विशय न्ही निरीक्षा कोणाल्या करताची निरीक्षा करची तांगेले म्हूण लेखील जनाल्या करताची निरीक्षा म्हळ्यार कसं करताची तुगेल्या दुडवान सहाय निमगेला की तुका वटला व्हर म्हूण सांगला की तूं खाल्या म्हण के पोट देका मेळ्ळेलें सामान आमकांय खावय म्हणला की एके खंय खंय वचून फ्रेंड्सां लोट वचून भोंवल्या व्हर आमकांय बळवटेशी व्हरा म्हूण सांगला की कांय ना घरा भितर आयिल्ले तेन्ना मोगारी चार उत्तर उरलोचें आनी तांगेले कसनय एक कश्ट की सूख की कान दिवन आयकुचें तें कान दिवन आयकून तूं कांय भिवू नाका तुगेलो ठाव आसा म्हूण सांगचें मागीर आमगेले कसनय आसल्यार विशय तांकां सांगचें तें सांगतना केलो पंता हांगेल्या कसन सांगचें म्हूण दिशा पुरो जाल्यार सांगिल्ली निमित्त आमकांय हगूर जाता तांकांय एक आत्मीयत येता तशें देखून प्रामाणीक जावन आत्मीय जावन प्रितीरी अशा अर्थाची हांव एक दिसू आमगेले उडपाचे रथबिदी गेलेली त्या दिसू वेंकटरमण देवस्थानाक अशें की जेवण आशिल्लें तें जेवण करून अशी सांजवेळा रथबिदी वचून थंय सुमार खुर्ची आसा ती थंय वचून बशिल्ली ते आनीक खुर्चेरी एकली आमची गेली चिके मानसीक हें जावन आसतिका ती बैसून आशिल्ली ताका हांव अशी एकली बैसून आशिल्ली तिका पळयलें जेवण जालें गो तुगेलें म्हणलें ना म्हणलेली अयो देवा कसो गो देवस्थानांत जेवण आसा वचून जेवन यो पळया म्हूण म्हणलें बळा रडली तूं म्हाका जेवण जेलवें म्हूण निमगिलें म्हाका कोण दिता जेवण जेलवें म्हणून हांव सकाळ दुखून कसो खाय न्ही देवस्थानांतलें जेवणा म्हूण गेलेली म्हाका थंय दशिल्यान धांवडयलें म्हाका कोण जेवण दिता म्हूण म्हणलेली हें आयकून म्हाका पोटा संकट जालें तिका प्रितीर हांवें जेवण जेल गो म्हूण निमगिलेलें आसा पळय तें तिका तितलें खूश जाल्ली तितलें प्रीत येयली तिका ती म्हणलेली म्हाका कोण निमगिता तूं जेवल्या वे म्हूण म्हाका कोणी निमगिता वे म्हूण म्हणटाना हे देवा मनुश्य जीव जेवन तुगेले कश्ट की म्हणून तशीची आमगे ते एकलो चाड येता तशिलो तो कसनेची आमकां मात न्ही गांवच्याक कसने बिटी काम असलें करून दित तशिलो म्हाकाय कसने सामानांनी जेवका जाल्यार हांडीत वय म्हळ्यार हांडीत तशिलो एक दिसू हांव खंय की दुखून येताना 2-3 दीस तो येयनी आशिल्लो आमगेले घर कडेन 2-3 दीस की 4-5 दीस म्हाका तें मना वच्चें न्ही 4-5 दीस नंतर तो आमगे ते आयिल्लो तेन्ना हाका ताप आयला खंडापटे ताप आयला हाका कसो जाल्लें म्हूण निमगिलें हांवें ताका म्हाका थोडे पिवच्या हुनूच दी म्हूण म्हणलो ताकाची हांव म्हणलें न्ही तूं कशें ताप आयलो म्हूण म्हणलें कांय ना हांव वोते कडेन सामान शिफ्ट करतना ताजी ग्लास लागून म्हाका पांया घाय जाला डॉक्टराल्या वच्चाक म्हगेले दूड ना आशिल्लो हांव ताका आंवंगल्यान बँडेज बांदून सोडला म्हूण गे न्हू म्हणलो ताका हांव म्हणलें अयो देवा आतां तूं आंवंगल्या बँडेज बांदून ताका वखद आनी घे न्ही वे म्हूण म्हणलें ना म्हूण म्हणलें कुडलें हांवें ताका भितर धोकून दूड हाडिल्लो आनी सुरवे डॉक्टराल्या वचून गे न्हू ताका घायाक आसा म्हूण घे आतां सुरवे जाव म्हणलें आनी जेवण आमगे तें केल्लें घर कडेन केल्लेलें आशिल्लें जेवण दिलें आनी हुनूदाक बाटलेंत बोरगेन दिलें पिवच्याक आनी ताका म्हणलें तूं हुशार जेवतें जेवणाक की खाणाक की हांगा यो आनी पक्कने तूं भायरी खाता म्हण जाल्यार हांव तुका स्वल्प दूड दिता तें येवन व्हर
म्हूण म्हळ्ळें इता म्हळ्यार ताका हाता दुड्ड दिल्या तो अले मारी नवे हांगा थंय दवरतलो म्हणगेनू तूं निते येवन दुड्ड व्हर म्हण आतुर्बे डॉक्टरले वच म्हळें तो डॉक्टरले गेलो खंय डॉक्टरान घाय ओपन करून पळयतना तातूंत भितर कीड जाला खंय पांया भितरी डॉक्टरान एक पयस दुड्ड तागेले घेन अशी तो डॉक्टरान तें चंद करून फूट करून न्हू तें गाया बँडेज घाल न्हू तूं निते येवं का दीस सोड दीस येवन बँडेज करो का निते येवन मिगेले येवन वखद व्हर का म्हणून खंय एक वार मिगेल घर कडेन जेवण करता आशिल्लो खापी येत आशिल्लो दुड्डूय व्हरता आशिल्लो कसो जावं जाल्यार ताका आनी डॉक्टर ताका धर्माक ताका ट्रिटमेंट दिता आशिल्लो कशी पूण एक वार नंतर की 10 दीस नंतर गूण जालो ताका एक आमगेली दोग जाणां वयर इतले प्रिती म्हळ्यार नित्य दिसा एक वेळा आमगे ते घर कडेन येवंक न्हू कसो हाडकावे कसो हांडिवकावे कसो जेवकावे मिगेल निमित्त म्हणून निमून वता आशिल्लो तशीच ते डॉक्टर आंगडी भायर बसून त्या आंगडीचे हाजे शॉपाचे भायर कोयर काडच्यो ते बशिल्ले सकट जेनान सकट वतर ते खुर्ची पुरो पुसून दवरची ताजी कांय दुड्ड घेना आशिल्लो तो ताणें जीव आशिल्लो तितले काल तें काम केलां मागीर तो आकस्मीक जावन मेल्लो ती खबर विंगड एक दिसू हांव आनी मिगेल बामूण जोर पावस येतस तेन्ना हांव आनी मिगेल बामूण अशी म्हणटा आशिल्लीं ती कंडापटे पावसू लायक मसालो दोस खावया म्हण दिसता न्ही गो म्हणलें मिगेल बामूण अयो मसालो दोस आत्ता म्हण आतां करूं जेतवा म्हणटा पोळ्या पीठ कांय ना भाजी करची पूण व्हड विशय न्ही मसालो दोस करची कांय तितलो सुलभ जायना भजी जेवण जाय जाल्यार करून दिता हांव म्हणटा ना आमी उलयता आसतना बेल्ले जालें म्हूण पळयल्यार बागील काडल्यार वराबला भायरी चेडो ताका कसो न्हय म्हणलें आतां एक पॅकेट घेवन येवन राबला कसो न्हय म्हणलें कांय ना हांव आजी मित्र समाजाक गेलोलो मसालो दोस खाल्लो ताकाची आज आयज तुमकांय दिवया म्हूण गे न्हू येताना घेवंक घेवन आयलो म्हणलो तुमी दमगतात की ना की आमी मसालो दोसे विशय उलयतानाच तो मसालो दोस घेवन आयला मिगेल बामणान व्हडलो उपकार जालो मारया म्हाका मसालो दोस खावका म्हण दिसता आशिल्लें घे म्हूण घेवन दुड्ड दिवचें गेलें दुड्ड घेना खंय वो तुगेले बायलेन म्हाका कितले दीस वाडला कितले दीस खाण दिला म्हूण तुका गोतस की हे मसालो दोसो तुगेले आमी ताजी दुड्ड घेना म्हणलो मागीर आमी वताय करून घेवन ताका दिलो दुड्ड जाल्यार ताणें तें प्रितीर हाडलेलें पळय ताका मोलबंचे जातवे तशी मिगेल दुवेन इंजिनियरींग कॉलेजा वताना एक दीस हाणें आमगे ते कसो हाडकावे म्हूण येताना इगेल फ्रेंड्स पळोवन आयलींचे आमगे ते तिगेल बर्थडे म्हूण न्हू आमगे ते कसो की आमी केलेलें खाण न्ही खाता आसतना वो आयले नवे हाका एक प्लेटा घाल दिलें तेन्ना आनी म्हणलें तिगेल जाय दीस रे आजी ताका तिगेल फ्रेंड्स आयलीं ती घे तूं वय खा म्हूण दिलें वो भायर गेलो आनी पॉकेटा हात घालो कितले रुपये म्हूण म्हाका गोतना मिगेल दुवे हाड दितस कसो हेका म्हळें तुगेल जाय दिसा मिगेल हेका उडगीर खे पाप मिगेल दू म्हळ्ळी कांय नाका मिगेल हेका तूं कसो खाते मिगेले हांव तुका दिलेलें म्हूण लेक म्हूण म्हळ्ळी मागीर अम्मा ताणें म्हाका जाय दिसा उडगीर दिता म्हूण सांगता जाल्यार ताका आमगेले वयर कितलो प्रीत आसा पुरो अम्मा पाप म्हूण म्हळ्ळी अशींची प्रीती म्हळ्यार मस्त होडी बोगसे ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ म्हळ्यावरी एक मुश्टी प्रीती आमी पुरा जनां वांटून पुरा जनां लागीं प्रीती घेवन प्रितीर वांच्या आसूचे क्षणीक 4 दिसांतू राग द्वेष घेवन बैसून आनेकल्या दुख्खून आमी संतोष भोगचे बदलाक तांगेलो ಒಟ್ಟು प्रितीर आसून प्रिती वागून अशा ह्या प्रिती मध्ये बुद्दोंतीक जावका म्हूण ना ಕೆಲಪಂತ बुद्दोंतिके उतरारी जनान लेखचे आमी तांकां मांकड केल्ले म्हणून जाल्यार बुद्दोंतिके उतरार मांकड करची न्ही बुद्दोंतिके उतरारी तुमी हृदया दुखून दूर जावचे आनी एकल्याला आमी बुद्दोंतीक दाखयले सदन तांकां हांस येता आनी कसो लेखला आमकां कसो कळना म्हूण लेखलावे म्हूण घेवन तशी जावका म्हूण अवमान करून न्ही जावका म्हूण बुद्दोंतिके उतरार दाखोवन आमी केलेले समूह म्हूण दाखोवन त्या पुरा प्रितीन तगत्यस्वे तुका निजावन प्रीतस्वे मनस्वी प्रीत करी हृदयांतरार दुखून प्रीत करी तांतू वस्तू कसो जावका म्हूण ना तांतू वस्तू आयली म्हूण जाल्यार ते धन्यता भावार घेवया ते वस्तू तांणी आमकां कसो वस्तू रुपार केली प्रीत केल्या म्हूण जाल्यार धन्यता भावार घेवया तांतो हजार गुण सोदूच न्ही प्रितीर आशा प्रीती म्हळ्ळी
आमगेले सुತ್ತमुत्तू एक अमृत सिंचन करतले विशय ते अमृत सिंचना प्रिती आमकां सदाकाल मेळ्ळो म्हूण सांगून प्रितीन आसया म्हूण सांगून हे मोगू म्हणचे दोन शब्द आमगेले अंतरंगांतू अंतराळांतू रक्तांतू आसो म्हूण देवाल्या मागताची देवा आमकां कसनय दिना जाल्यार व्हडना आरोग्य दी नेम्मदी दी शांती दी तजट्टू भरपूर प्रीती दी म्हूण देवाल्या मागताची म्हगेले दोन उत्तर प्रिती बदल हांगार बैता तुमकां सकट ओप्पीक नवे सकडांके म्हगेले नमस्कार.